बायलां आयच्या युगात फकत घरचीच कामां न्हय तर दर एका क्षेत्रात फुडें सरतना दिसून येतात। ज्येष्ठ नागरिक जावन लेगीत वेल्लेच्या एका बायलेन 70 वर्सां पिरायेचे चारचाकी चलोवपाचो निर्णय घेतला। दर एका क्षेत्रात बायलां फुडें सरतना दिसून येतात। वेल्लेच्या 70 वर्सां पिरायेच्या लक्ष्मी वेल्लेकरान चारचाकीत शिकोवपाचो निर्णय घेतला। घरकार गेल्लो तेन्ना सावन गाडी घराच आशिल्ली, पूण खंय बाजारांत वा हेर कामां खातीर गांवां भायर वतली जाल्यार दुसऱ्याचो आदार घेवन गाडी भायर काडची पडटा। ह्या हेतान तिणें स्वता गाडी शिकपाचो निर्णय घेतलो। सकाळीं 7 वरांचेर ती भायर सरता 45 किलोमिटराचो प्रवास करून सावड्ड्या गाडी शिकपाक वता। शेनवारा रातीं पोरणे गोंय बायपास हायवेचेर भयंकर अपघात घडलो। एके चारचाकीन रस्तो हुपपी मनशाक नेटान धपको दिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयलें। ह्या बायपास हायवेचेर कामगार कशे हेवटेन तेवटेन पळयनासतना क्रॉसिंग करतात। देखून सरकारान हायवेचेर सारकी क्रॉसिंग करपाक वेवस्था करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पर्वरी महामार्गाचेर आयतारा सकाळी भिरांकूळ अपघात जालो। 2 कारी मदीं समोरासमोर जाल्ल्या ह्या अपघातात एक कार उमटी जाली, पूण देवादयेन कोणाकूच दुखापत जाली ना। ह्या अपघाताक लागून येरादारी कांय वेळा खातीर आडकून पडिल्ली। उपरांत दोनूय गाडयो कुशीक काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो। पाजरखणी कुंकळेच्यान बेपत्ता जाल्ली 3 सांग पिरायेची भुरगीं आयतारा कलंगूट वाठारांत सांपडली। भारतीय दंड संहितेच्या कलम 363 तशेंच गोंय बाल कायदो कलम 8 खाला पुलिशेन हे प्रकरण नोंदयलें। कुंकळे पुलीस निरीक्षक डायगो ग्रेशियस हांच्या नेतृत्वाखाला ह्या भुरग्याचो सोद चालू आशिल्लो। सांताक्रूज वाठारांतल्या बोंडवाल तळ्याची पळोवणी करतले, तशेंच तळ्याच्या सुरक्षेचे दिश्टीन तळ्याच्या गेटीचेर केज घालून ताका लॉक मारपाचें आश्वासन उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें। सांताक्रूजाचो आमदार रुडॉल्फान हे विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो। ₹400 किलो आशिल्ली लसूण ₹600 किलोचेर पावली।
सप्तकाभर जालो पणजे बाजारात लसूण 600 रुपया किलो विकतात. दुकानदाराच्या म्हणण्याप्रमाण मागयता तितली लसूण येना. कमी मेळिल्ल्यान लसणीच्या दरात वाढ जाल्या खंय अशे दुकानदार सांगतात. रुचीक आणि स्वादिष्ट जेवणा खातीर लसणीची गरज, पूण ह्या वाडिल्ल्या दरात पळयत जाल्यार आयकूनच सर्वसामान्याच्या कपलाक आटयो पडटात. OTM मुंबई 2024 रिस्टोरेशन टुरिझमा खातीर मोस्ट इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट अवॉर्ड गोंय पर्यटन विभागाक फावो जाला. जापसालदार आणि शाश्वत पद्दतीचेर लक्ष केंद्रीत करपी रिस्टोरेशन टुरिझम चालीक लावपाचे गोंयचे मुखेल भुमिकेचेर शिक्को दिवपी हो पुरस्कार जावन आसा. दोन 2027च्या वेंचणुके पयलीं ST समाजाक राजकीय आरक्षण मेळवून दिवपा खातीर आमचे यत्न आसतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत आश्वासन दिले. ST समाजाच्या राजकीय आरक्षणा खातीर लोकसभेच्या वेंचणुके पयलीं डिलिमिटेशन आयोगाची स्थापणूक जावची हे खातीर यत्न करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. हे विशीं चर्चा करपा खातीर 16 फेब्रुवारी केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री आणि गृहमंत्र्याच्या भेटी खातीर दिल्ली शिष्टमंडळ व्हरतले अशें तांचें म्हणणें. दिवचलच्या नियोजित मॉडर्न फायर स्टेशन प्रकल्पाचे काम फाटल्या 5 वर्सांच्यान अडकून पडला. या प्रकल्पाविशीं आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी शेनवारा विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्लो. प्रकल्पाचे काम जाता तितल्या बेगीन पुराय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिल्या. भारतीय पुलीस सेवेच्या आर्थिक गुन्हे शाखेची अधीक्षक सुनीता सावंत हाचेकडे दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षपदाचो अतिरिक्त तात्पुरतो ताबो दिला. हे विशींचो आदेश कार्मिक खात्याचे अवर सचिव अनिल नायक हांणी जारी केला.
नाणूस वाळपय हांगा जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्राच्या नव्या गोट्याचे उद्घाटन डीजीपी जसपाल सिंग हांच्या हस्तुकी जाले। सप्त गोमाता देवळाचो 5व्या वर्धापन दिसा निमतान ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले। ह्या वेळार वेगवेगळ्या मानेस्तांचोय भोवमान केलो। CRZ अधिसुचोवणे पयली घरा बांदिल्ल्या लोकांनी कलम 16D खाला घरा कायदेशीर करपा खातीर अर्ज करचे। अर्जाची छाननी करून फुडले पावल उबारतले अशें आश्वासन पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान विधानसभेत दिले। CRZ नेमा खाला कारवायेची तलवार आशिल्ल्या घरांचो विशय शेनवारा विधानसभेत तापलो। आमदार मायकल आनी डिलायला लोबो तशेंच हेरांच्या कोतान दर्यावेळे लागीं आशिल्लीं घरां 1990 पयलीं बांदिल्ली तेन्ना सरकार आनी प्रशासनान तांचे कडेन आशिल्ल्या कागदांच्या आदाराचेर तांची घरां कायदेशीर करून दिवची अशी मागणी कांय आमदारांनी केली। सरकारी जमनीत बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करतले ते खातीर काम सुरू जालां। गोंयांत राबितो आशिल्ल्याचो दाखलो जांचे कडेन आसा तांचीच घरां सरकार कायदेशीर करतले आनी अशा घरांचे सर्वेक्षणय जातले अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली। सभापती आनी आपल्या मदीं जाल्ल्या वादाचेर आतां आपल्याक कांयच उलोवपाचें ना। आपल्या खातीर तरी तो विशय आतां सोंपलो अशी प्रतिक्रिया मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली। सभापती आनी मंत्री गोविंद गावडे मदीं जाल्ल्या वादाचेर पत्रकारांनी विधानसभा अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा मंत्र्याक प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना प्रश्नाची जाप दितना मंत्री उलयलो। आसगांवच्या बावरी रेस्टॉरंटात काम करपी कामगारान चोरी केल्ल्या प्रकरणा वयल्यान उत्तर प्रदेशाच्या आशिष प्रताप सिंग हाका हंड्रुण पुलिसांनी अटक केली। नोव्हेंबर म्हयन्यांत रेस्टॉरंटाचे फाटले दार उगडून गल्ल्यांतले 2,25,000 फारावन दुबावीत चोर फरार जाल्लो। फाटले 3 म्हयने जाले पुलीस ह्या प्रकरणाचो सोद घेताले। निमाणे कडेन पुलिसांनी नोएडा ह्या चोराक धरलो। शेनवारा दुबाविताक म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात हाजीर करतले।
शेनवारा न्हंय येरादारी खात्या वतीन 2 नवीन फेरी बोटींचे उक्तावण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी जाले। फाटल्या दिसांनी दिवार आनी चोडणच्या लोकांक फेरी बोटींचो उणाव आशिल्ल्यान बरोच वेळ रावचे पडटाले, पूण निमणी तांची समस्या आतां सुटावी जाली। ओल्ड गोवा ते दिवार आनी रायबंदर ते चोडण ह्या जाग्यांचेर ह्यो फेरी बोटी उपलब्ध आसतल्यो, अशी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले। ह्या वेळार कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय तशेंच साळगांवचे आमदार केदार नायक हाजीर आशिल्ले। दक्षिण गोंयांतले 80% लोक पोर्तुगीज पासपोर्टाक लागून समाधानी आसात। ते पोर्तुगालाक मतदान करपाक वा कायम रावपाक वचनात, ते कामा खातीर वतात आनी परतून येतात। पोर्तुगीज पासपोर्टाक लागून कोणाचेय पोट भरतात जाल्यार ताचो भारतीय पासपोर्ट रद्द करपाची गरज ना, अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता। फुडल्या 1.5 म्हयन्यांत गोंयांत रेंव काडपाक मेळटली। पारंपरीक पद्दतीन ही रेंव काडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। गोंयांत रेवेची खूब मागणी आसा। सरकारा कडेन रेवेचो कितलो पुरवठो आसा हाची आंकडेवारी उपलब्ध नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत मान्य केलें। शेनवारा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सुरू आसतले। देखून सगळी सरकारी कार्यालयां सुरू दवरची हे विशींचे परिपत्रक शुक्रारा जारी केल्ले, मात शेनवारा वाळपयचे उदकास्त्रोत कार्यालय बंद आशिल्ले दिसून आयले। गोंय सरकाराच्या हिशोबा प्रमाण 733 मिलियन टन डंप आसा। तो यान परस चड लेगीत आसूंक शकता। डंप प्रोफायल उबारपा खातीर IBMक ऑन बोर्ड घेतला। IBM राज्यांत एकूण कितलो डंप आसा ते थारायतलो। होच डंप निर्यात करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। म्हयन्याभरात डंप खनिजाची निर्यात जातली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले।
मडगांवां आयतारा कार्निवाल जालो. ह्या वेळार व्हडा उमेदीन कार्निवाल पळोवपाक गर्दी केल्ली. शेनवारा पणजे कार्निवाल जालो. सोमारा वास्को जाल्यार मंगळारा म्हापशा कार्निवाल जावपाचो आसा. उदकाची पॅकेजिंग करपी कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका फॅक्टरीक शेनवारा राती उजो लागलो. ही घडणूक राती 7:15च्या सुमाराक घडल्या अशें कळटा. जाल्यार ह्या कंपनीची मशिनरी, संगणक, फर्निचर तशेंच हेर सामानाक उजो लागून लाखांचें लुकसाण जालां. हो उजो नियंत्रणांत हाडपाक उजो पालोवपी दळाक 1.5 वर लागलें अशें कळटा. मोरजे मर्दावाडा राष्ट्रोळीचो फामाद धालोत्सव व्हडा दबाज्यान जालो. ह्या वेळार बायलां नटून थटून धालो खेळटात. धालो गीत, फुगडी सारकेले वेगवेगळे खेळूय जाले. मर्देवाडा वाठारांतल्या बायलांनी खासा मंगळागौर नाच सादर केलो. मोरजे वाठारांत धालांची परंपरा अजून लेगीत तिगोवन दवरिल्ली दिश्टी पडटा. आगरवाडचे शेतकार अजूनही मिठाचो वेवसाय पारंपरीक पद्धतीन करतात. प्रवीण बगळी हांची ही 3री पिळगी ज्यांच्यानी हो वेवसाय अजून तिगोवन दवरला. ह्या वेवसायाक सरकारान उर्बा दिवची जेणे करून फुडली तरणाटी पिळगी ह्या वेवसायात देंवतली अशी मीठ वेवसायिकांची मागणी आसा.